नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वेंचणुकेच्या ड्युटी नांवार बँक ऑफ महाराष्ट्राची पणजी ब्रांच बंद. अधिकाऱ्यांनी लायली बँक भायर पाटी. फाटले वेंचणुकेंत आपूण अपक्ष आसून लेगीत म्हाका पार्सेकार उडोवंक पावलो ना. सोपटेन केली पार्सेकाराचेर टिका. प्रमोद सावंत आनी मोदी सरकारान बेकारी तेंकली मळबाग. दोगूय फटकिरे काँग्रेसीचो आरोप. बायलांचेर जावपी गुन्यांव मोदी सरकार वाडले. सुर्जेवालाचे भाजपाचेर अटॅक. पणजेची बँक ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच आज बंद आशिल्ल्यान खूब लोकांची गैरसोय जाली. बँक बंद आसपाचें कारण विचारल्यार सगळे स्टाफ इलेक्शन ड्युटीचेर आशिल्ल्याचें कळोन आयलें. बँक बंद आशिल्ल्यान पणजेचे रहिवासी डॉक्टर अजय वैद्य हांची बरीच धानल जाल्ल्यान तांच्यांनी तिडक उक्तायली. बँक ऑफ महाराष्ट्राची पणजी ब्रांच पळय आसा MG रोडाचेर थंय सकाळीं 10:15 कितें तरी हांव गेल्लो. अतिशय म्हत्वाचें काम आशिल्लें. थंय वचत जाल्यार तें शटर बंद आनी ताणें नोटीस लायल्या भायर की बँकेचो स्टाफ इलेक्शन ड्युटीचेर आसा म्हणून बँक टेम्पररी क्लोज्ड. टेम्पररी क्लोज्ड म्हणजे फक्त आज बंद काय इलेक्शन जायसर बंद तें बरोवना. ताका लागून कळना. आनी 4 जण येवन गेले थंय. प्रत्येक जण खंयच्यान आयिल्लो तें नकळो. लोक पयसच्यान येतात आनी कोणाकूय कामां आसता न्ही. इतले दीस गव्हर्मेंट सर्वंट इलेक्शन ड्युटीचेर आसताले. मागीर टिचर इलेक्शन ड्युटीचेर येवपाक लागले. आतां बँकेतलो स्टाफूय इलेक्शन ड्युटीचेर जाल्यार वचपाक लागलो आनी 7-7 दीस जाले बँको बंद जावपाक लागल्यो जाल्यार त्रास जातले. बरें, बँकेन एकटोच मनीस नासता न्ही. बँकेन 7-8 जण आसता. 1-2 जण इलेक्शन ड्युटीचेर गेल्यार बाकीच्यांनी काम करूंक येता न्ही. सगळो स्टाफ एका ब्रांचींतलो व्हरप आनी तो पणजे शहरांतल्या सारक्या मेन ब्रांचींतल्यान व्हरप हें बरोबर न्ही अशें दिसता म्हाका. विचार करूंक जाय हेजेर कोणें तरी. लक्ष्मीकांत पार्सेकार 2017 आपले आड अपक्ष लढून पासून कांय जावंक शकलें ना. आमदार आनी मंत्रीपद आसून लेगीत जिखू शकलो ना. ते खातीर 2022तल्या वेंचणुकांत आपल्याक कसलीच चिंता ना असो विश्वास दयानंद सोपटे हांणी उक्तायला. आपूण जो विकास केला तो आपूण घराघरांनी पावयला. 2016 वर्सा पूल बांदपाक आसलो तो 5 वर्सां बांदूंक पावलो ना. तो आपूण 5 म्हयन्यान करून दाखयलो. देवळांनी चेंजिंग रूम्स टॉयलेट बांदल्यात अशें दयानंद सोपटेन सांगलें. जेन्ना 2017 ह्याच मांद्रे मतदारसंघात आणि ह्याच गोंय राज्यात जे आज अपक्ष म्हणून लढतात ते ह्या गोंय राज्याचे सर्वोच्च पदाचेर म्हणजे मुख्यमंत्री असले आणि तेच ह्या मांद्रे मतदारसंघात माझ्या विरुद्ध भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री नात्यान उमेदवार असले. कितें जालें? 2019 बाय इलेक्शन आपली पुरी ताकद जो म्हाज्या समोर अपक्ष आसलो तेका लायले. जालें कितें इफेक्ट? ना. त्याच पद्दतीन आज 2022 स्वता अपक्ष रावल्यात. भारतीय जनता पक्षाची उमेदवारी ना. तेन्ना 2017 गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री असले. त्याचबरोबर ह्या मांद्रे मतदारसंघाचे उमेदवारही भारतीय जनता पक्षाचे असले. मुख्यमंत्री असताना जे करू शकलो ना, जो जिखू शकलो ना, तेन्ना 2022 म्हाका कसलीच चिंता ना. जो विकास केलो तो प्रत्येक घराघरांनी हांवें पावयल्लो आहा. आज दयानंद सोपटे ह्या मांद्रे मतदारसंघात पहिलेच फावटी आमदार म्हणून निवडून दिता आसतना आनी आमदार म्हणून काम करता आसतना तो पूल जो इतली वर्सां म्हणजे 5 वर्सां रखडलो तो 5 महिन्यान पूर्ण करून लोकार्पण केले. त्याची साक्षी तुम्ही आसात. देवान दिल्ली बिची आसात, मोरजी आसा, मांद्रे आसा, हरमल हा केरी आसात.
चेंजिंग रूमची गरज असली आज टेम्पररी सुद्दां जाले जाल्यार मोरजेन चेंजिंग रूम टॉयलेट लॉकर सिस्टम करून घेतलेली आहा. फुडें वयता आसतना केरयेनय केल्ली आहा, तेरेखोलांनी दिल्ली आहा. खंय तरी एनओसी मेळना हाचे खातीर खरमालान हाडलेलो म्हणजे खंय तरी जागो दितकच फावंडेशन सुद्दां घातलेलें, पण खंय तरी कोणी ऑब्जेक्शन हाडलें म्हणटा. पण नक्की सांगता जे प्रकल्प कोविडाच्या खातीर आर्थीक कारणा खातीर जे रोवले ते पूर्णय करतले. गोयचे प्रमोद सावंत सरकार आणि केंद्रीय भाजप सरकार नोकऱ्यो दिवपाच्या नांवान देशाच्या युवा पिळगेक फटयतात असो आरोप काँग्रेसीच्या रणदीपा सुरजेवालान केला. 50,000 नोकऱ्यो आणि लाखांनी नोकऱ्यो दिवपाची भाजप सरकारान दिल्ली उतरां गेली फेल असो आरोप काँग्रेसीन केला. भाजप गोय आणि केंद्रीय सरकाराक लागून भारत देशाची बेकारी मळबाक तेकला आणि हे भाजप सरकाराचे देशाच्या युवा पिळगेक भेट अशी टिकाय सुरजेवालान केल्या. Youth and women, they form the essence of Goa in this country, both. Three things stand out. Bharatiya Janata Party has converted demographic dividend into a demographic disaster. Instead of giving 14 crore jobs in 7 years, data now shows, an Oxfam report has now established that 12 crore 20 lakh people lost their jobs and livelihoods in last 2 years. Just on the eve of elections, once again Prime Minister Modi in the budget, which we saw the other day, promised 60 lakh jobs in 5 years. How, when? This is one more jumla. That means the earlier jumla turned out to be fake, so one more fakery is being dished out. Pramod Sawant is no less. He is also now promising 10,000 jobs. May I ask what happened to the promise of 50,000 jobs in the last manifesto of the Bharatiya Janata Party? The result is 0. So 0 plus 0 is equivalent to 0. Two people dishing out fakery are promising jobs which are non-existent. Shocking data has now come out in public domain, post answers in both Lok Sabha, Rajya Sabha, and based on information collated from everywhere. And I'd like to just show you that chart. BJP's DNA is anti-youth and anti-women. Vote out unemployment, vote out BJP. Vote out anti-women mindset, vote out BJP. That is actually the motto. भाजपा सरकाराच्या कार्यकाळात बायलांचेर जावपी गुन्यांव दोबरात जाले असो आरोप काँग्रेसीन केला. भाजपा सरकारांतले फुडारी बायलांक रेस्पेद दिनात असो आरोपय काँग्रेसीन केला. मोदी सरकारान बायलांचेर घडपी गुन्यांव वाडिल्ल्याचे भाजपा सरकारान दिल्ल्या अहवालांकच आसा असो दावो काँग्रेसीन केला. जे गुन्यांव घडटात पूण नोंद जायनात ते 3 पटीन मायज आसात असो दावोय काँग्रेस करता. Crimes against women in India are now at its peak. In last 75 years, highest crimes are happening against women. I am not saying so. It's the National Crimes Record Bureau report of Narendra Modi government that I'm going to quote. The alarming rate is that now the yearly crime against women are touching registered crime. Unregistered I'm ignoring, because unregistered we know are 2 times more. Registered crime against women are 3,71,503 yearly. So every day in India 1,018 crimes take place against women. 1,018 crimes are taking place against women in this country. Are our daughters, our wives, our family members, our friends safe? Every hour, every day in this every day 42 crimes, sorry, every hour 42 crimes are happening. Every hour. We've been sitting here for an hour, 42 women would have in an hour suffered persecution, rape, molestation, kidnapping, and the criminals are running free like Sengar BJP MLA. We all know, we read about it.
In fact, the data itself is shocking, and I'm sending you a chart comparing between 2013 and 2020. And this is what, because NCRB doesn't release 2022 data or 21 data. And this is Congress, this is BJP. There is between the 22 to 33% increase in crime against women. हांव स्वताच्या बळार वेंचणुकेन उबें रावलां. जनता म्हाका तेंको दिता आनी आपूण वेंचून येतले अशी आस्त पल्लवी दाबोळकार शिवोली अपक्ष उमेदवारान उक्तायल्या. एक बायल मनीस म्हूण म्हाका वेंचून हाडटले. जो कोण मतां फोडपाक रावला म्हूण म्हजेर आरोप करून नांव पाड करता ताका देव पळोवन घेतलो अशें पल्लवी दाबोळकारान प्रचारा वेळार म्हटलें. आमी आयज प्रेस तुमकां आपयल्या सगल्यांक की हांव 2-3 घरांनी म्हणजे हांव जेन्ना प्रचार करतालें, जेन्ना हांव घरांनी भोंवतालें पळय तेन्ना म्हाका दोगां तिगांनी विचारलें तुका मतां फोडोवंक दवरला जावं आनी अशें कितें. एक्चुली हांव तेचेर लक्ष दिना, पूण म्हाका एक सांगपाक तुमकां सगळे जनतेक सांगूंक सोदता की हांव म्हाज्या स्वताच्या हेचेर उबें रावल्लें आहा. म्हाका कोणी अंडरग्रावंड सपोर्ट जावं भायले कोणी येवन म्हाका बाबा मतां सोडपाक पयशे हे तसले म्हाजे आज पर्यंत हांव तुमकां सांगता. आयज गणेश जयंती आहा त्या निमतान तुमकां सांगता आराध्य देवता आमचो गणपती आहा, म्हाजो हांगालो जागरियो आहा, सदातोन आहा, तांकां जे कोणी ओगीच्या ओगी म्हाजें नांव बदनाम करता पळय आमी ताका दवरलां जावं तेणी म्हाका दवरलां, हे व्हडले व्हडले कोण आहा पयशे मोडपी आहा घालपी आहा खूब पार्ट्यो आहा. तांकां अशें दिसता की पल्लवीक आमी दवरलां तशें कांय ना. पल्लवी स्वताच्या जिवाचेर स्वताच्या हिमतीचेर उबें रावलेलें आहा आनी स्वताच्या म्हाजें कितें आसूं हांव म्हाज्या हेचेर उबें रावलेलें आहा आनी जनतेच्या सपोर्टाचेर उबें रावलेलें आहा. जनतेन म्हाका सपोर्ट केला, तूं फुडें सर. आनी आयज म्हाका इतकें बरें दिसता आमी रावलेलीं म्हणटा तूं केन्ना फॉर्म भरतलें काय म्हणून पळोवपाक. एक उमेद दिसता, लोकांच्या मदीं उमेद आहा आनी लोकांक अशें दिसता की आमकां हें नाका तें नाका, आमी ह्या फावटी एक महिलाक आमी आमच्या शिवोलची महिलाक आमी ह्या फावटी निवडून हाडटले आनी हें खूब बरें दिसता आयकून. आनी हांव तुमकां इतकेंच सांगूंक सोदता, हे जे ओगीच्या ओगीत कोण नांव पिड्ड्यार करता तांकां हो म्हाजो जागरियो, म्हाजो सादातोनियो आनी म्हाजो आराध्य देवता म्हणटा गणपती आज गणेश जयंती तांकां ते पळोवन घेतले. तेंचेर हांव लक्ष. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान सगळे कडेन प्रचाराचो नेट बरोच चालू आसा. आयज मये मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डचे दुर्गादास कामत हाणें मये मतदारसंघातले काँग्रेस फॉरवर्ड युतीचे उमेदवार संतोष कुमार सावंत हाका तेंको दिलो. तशेंच संतोष कुमार सावंत हाचे जैत निश्चितच आसा असो विश्वास गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हाणें मये घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उक्तायलो. डेढ़ महिन्या पयलीं ज्या वेळाचेर पक्षान ताका सांगलें की तूं मुखार वच, तुजी टिकेट जाता युतीची उमेदवार तूं जातलोच आनी तूं कामाक सुरवात कर. आनी खंय ना खंय तरी डोर टू डोराची सुरवात आमी केली कुडचिऱ्या म्हणून पंचायतींतल्यान. आनी आज करता करता परां म्हणल्यार आमचे मया पंचायत सोंपता. म्हणजे सगळे पंचायती 7 पंचायती फाटल्या 1.5 म्हयन्यान कवर केली. बाब संतोशान एकूच घर न सोडटा, त्या मागीर भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसूं किंवा मोगोचे कार्यकर्त्याचे आसूं किंवा खंयचे, म्हणजे भेदभाव न करता प्रत्येक दारान तो गेलो, प्रत्येक दारा लोकां पर्यंत तो पावलो. आनी जे तरेन कांय कडेन वतना आमी स्वता गेले ताजे बरोबर जो रिस्पॉन्स मेळटा, जो एक लोकांची पोट तिडक आसा, जेन्ना डोर टू लोक आपली भावना उक्तायतात, जे तरेन सरकारान भ्रश्टाचारी जनता पार्टीन सो हातून एक स्पश्ट जाता की मये मतदारसंघाच्या लोकांक ऑलवेज एक्सप्लॉयट केले. सो आमी मागतात लोकां कडेन, मये मतदारसंघ नागरिकां कडेन की जे तरेन तांणी आज पाठिंबो दिला आमकां, हो पाठिंबो असोच कायम दवरचो आनी जे डिलिव्हर करपाक जाय, जे प्रॉमिसीस आमी करता, जे आमकां गजाली डिलिव्हर करूंक जाय हे आमी डिलिव्हर करतले. गोंय तृणमूल पक्षान प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला भाजप सरकारान म्हारगाय आनी बेरोजगारी खातीर व्हडल्या दरेजेच्या टिका केल्या आनी दलालचे सरकार म्हटला. ह्या सरकाराक फकत व्हडल्या लोकां खातीर तर सामान्य लोकां खातीर न्हय, गोंयकारां खातीर 25,000 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प दिल्लो. फकत 15,000 कोटी रुपया लोकां पर्यंत पावलो. उरिल्ले 10,000 कोटी रुपया दलालाच्या बोल्सान गेले असो आरोप तृणमूल पक्षाचो उपाध्यक्ष राजेंद्र
कडकोडकरान केला. शिक्षण असून लेगीत गोंयचे तरणाटे बेरोजगार आसा असो आरोप तृणमूल पक्षाचो महिला फाट्याची उपाध्यक्ष प्रतिमा बोरकारान भाजपाचेर केला. भाजप सरकार फटिंगाची आश्वासनां दिता असो आरोप तृणमूल पक्षाचो मुखेली विजय पै हांणी केला. सरकार आसा ते श्रीमंत दार्जिणे आसा. दे ओनली वॉन्ट टू हेल्प रीच अँड दे वॉन्ट पुअर टू बी पुअरर. आनी जायत आसत. आमी पळयलां गेल्ल्या 7 वर्सांक ऑलमोस्ट 40 कोटी लोकांचे इन्कम रेड्यूस जालां. कोविडाकूच म्हणून न्ही, पयलीं जालां. GST लागून जालां. खूब जाण लोकांची जे अनऑर्गनायज सेक्टराक काम करताले तांचे इन्कम कमी जालां. चड वाडूना, बट BJP सरकारान कितें केलां की वाडनासतना सुद्दां ते पेट्रोल आनी डिझेलाच्यो रेटी भरमसाट वाडल्या. हातूंत बारीक लोकांक खूब त्रास जाल्या. म्हारगायेचेर मुखार उलयत आसतना आमकां अशें दिसता की प्रत्येक वस्तूचे दर जे आसा ते सध्या वाडिल्ले आसा. सिलेंडर वाडिल्ले आसा आनी ही म्हारगाय कित्याक म्हणून जाता हाचे आत्ता पर्यंत तरी जापो सरकारान आमकां दिवंक ना. पूण अशीच जर परिस्थिती रावली तर गरीब चडांत चड गरीब जातली. मध्यम वर्गाची परिस्थिती गरीब जावपा पावतली आनी जे श्रीमंत लोक आसा ती चडांत चड श्रीमंत जावपा पावतली. डिचोली उसब सावरभाट ह्या वाठारांत रस्तो आसून लेगीत आयज मेरेन बस सुविधा उपलब्ध ना. उसब वाठारांतल्या लोकांक बसी खातीर 1 वर चलून नानोड्या वचचें पडटा. विद्यार्थ्यांक 1 वर चलोन शाळेंत वचचें पडटालें. अजुनूय परिस्थिती तशीच. ह्या भंयान भुरग्यांचे पालक कामाक लेगीत वचपाक पावना अशें थळाव्यांनी सांगलें. सरकारी अधिकारी येवन ह्या गांवांनी पळोवणी करतात. पूण ह्या गांवांत आयज मेरेन ज्या मुळाव्या सुविधांची गरज आसा त्यो उपलब्ध जावंक ना. सरकारान ह्या लोकां कडेन आडनजर केल्या हो मोठो प्रश्न उप्रासला अशें लोक सांगता. आमकां आतां नानोड्या वयचें पडटा बसीक. चलोन वयचें पडटा. वचपा 1 वर येवपा 1 वर. आमकां कितें खंय वचपा जाय, कामां बिमां करपा जाय जाल्यार आमकां वचपा मेळना. कित्याक चलोन भुरगीं आहा बारीक, त्या भुरग्यांक दवरपाची, कोणा कडेन चलोन वचपाचो कितलो टायम येवपा जाय, तेच्या परस आमी ती कामां पाड पडो म्हणटा आनी थंयच रावता, सोडून दवरता. बस खंय बस ना न्हू हांगासान येवपाक आमकां. भुरगीं चलत येता चलत वयता इस्कॉलाक आनी खंय रावता. आनी हांगासर तुमी म्हणटा इतलो पयस बी चलत वता हांगासर? हय चलत ना जाल्यार पायलट करता आमी. तो बी 100 रुपया घेता. इस्कॉलाक वचूंक जाल्यार तांकां चलत येवपाचें. गाडी ना. आतां खंय रावली जाल्यार तांकां रातचीच पायलट मेळ्ळें ना जाल्यार चलत येवपाची. कशी येवपाची भुरगीं? आमी हांगा घरा कडेन वाट पळयता. उसब गांवांतल्या सावरधाट ह्या बायलां कडेन हांगासरल्या उलयलें हांव. आनी आमकां हांगासर एकूच जाणून घेवपाक आयलें की हांगासर जरी रस्ते आमकां हांगा बरे पळोवपाक मेळटा तरी सुद्दां हांगासर बसीची कांय सुविधा ना. हांगासरल्या लोकांक सुमार 1 वर हांगासर चलचें पडटा नानोड्या वचपाक. आनी खरेंच हे आजुनूय एक लज येण्यासारकी गजाल आसा की आमदार हांगासर पावता, तांकां हांचे समस्या खबर आसा, पण हांगासर तांकां सादी एक म्हणटात तशें मेन जी गरज आसता हांगासरली ट्रान्सपोर्टेशनची, बसींची, ती हांगासर अवेलेबल करून दिनात हांगासर. शुक्रारा पालेभाज्यांच्यो किंमती देंवल्यात. उपरांत अचकीतच शेनवारा पणजे किंमती वाडल्या. मात कांदे, बटाट, टमाटांच्यो किंमती देंवल्यात. म्हापशे बाजारांतय अशीच परिस्थिती आसा. गांवठी भाज्यांचे प्रेस वाडिल्ल्यान भायल्यान येवपी पिकावळ सवाय जाल्या. आंबे, तोरां बाजारांत पावपाक वेळ जाला. ताका लागून 500 रुपयांक 3 आनी तोरां 100 रुपयांक 6 अशे किंमतीचेर फळां पावल्यात. फुडल्या सप्तकांत आंबो आनी तोरांचे किंमती वाडपाची शक्यताय आसा. भायल्यान येवपी भाजयो सुरवातीक 5 ते 10 रुपयां सावन आशिल्ल्यो. गांवठी भाजयो म्हारग आशिल्ल्यान भायल्यो भाजयो सवाय जाल्या अशें भाजेकार सांगतात. ह्या फावटी गांवठी मिरसांगाचें पीक उणें जाल्ल्यान पयलींचीच मिरसांग बाजारांत विकतात. मोरजेच्या नुस्तेकाराक बाजारांत तयार करून दिल्ल्या जाग्यार वत पडून नुस्तेकारांक त्रास जाता. दिसपट्टे तांकां वताचो मार सोंसचो पडटा. ताका लागून नुस्तेकांनी भायर बसपाचे लागले. भायर बसलेल्या थळावे पंचायत सतयतात. नुस्तेकांनी करप तरी कितें?
असो प्रश्न तांचे मुखार उप्रासला. ह्या प्रस्नांचेर बेगोबेग उपाय काडचे अशी मागणी तांणी केल्या. गोमंतक टीव्हीन पयलेच फावटी हो विशय तडीक लावपाचे यत्न केला. आयच्यो खबरो हांगाच सोंपता. आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.